तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माये मोगाचो येवकार आयज पाद्रांच्या दिसा तुमच्या सगळ्यां पासत आमी केरीत भाशेन मागतलो. पाद्रांगणा वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. Spora mukareya takadin vasuya dodir korop amche taron takava kanuya sorve spora mukareya takadin vasuya dodir korop amche taron takava kanuya aki pritum sogalo sonsar tacha hatanasa uts porvot kol kol dorye tanets kodun halya sarvespora mukareya takadin vasuya dodir korop amche taron takava kanuya sarvespora mukareya takadin vasuya dodir korop amche taron takava kanuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. दिनवाशी कालसांत आनी कुशालकायेच्या मोनांत मानिवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवाशी जाल्लो 93 दीस आयज आमी समोरमता.
ह्या कुशालकायेच्या दिसाचो विशय मानिवंत आग्नेला पोरी मिशनरी बोरवांशाचो शीस जावया. आमचो पाप साहेब आमकां जोण एकल्याक जेजूचे मिशनार शीस जावंक आपयता. ह्या वर्सा आमच्या बिस्म साहेबाची गवळीक चीट आमी जेजूचे गोवाय जावंक ह्या विशयाचेर भर घालता. आतांचो संवसार जायते दुस्पोटीक सांपडला. कोवीड पिडेक लागून वातावरण बिगडोन व्हड भिरांत आयल्या आनी लोकांचो बोरवांसो देंवत गेला. असल्या गंभीर परिस्थितीन मानिवंत आग्नेल जेजूचेर आपलो पूर्ण बोरवांसो घालून मागणें करतालो आनी सेरमानी लोकांक उर्बा दितालो. तो आमकां एक खोडेगांत गोवाय. ओदीक करूंक निराशी जाल्ल्यांक तो जेजूशी ओडून हाडी, कित्याक जेजू जावन आसा आमचो थीर बोरवांसो. आयज खेरीतपणी व्हडा भावार्थान मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक आमी मागुया आनी तशेंच पवित्र आत्म्याचे कुरपेन जेजूचे नीज बोरवांशाचे गोवाय जावंक आमकां करपा मागुया. प्रितीच्या बाबान भयणो, आमच्या बाबान आयच्या दिसाचो विशय तशेंच कांय मुख्य कल्पना आमचे मुखार दवरल्यात. मानिवंत आग्नेल जेजूचो नीज पाटलावदार जालो. बरवाशान ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. दुसऱ्यांकूय बरवाशान जियोवंक तो आदारवंत जालो आनी ह्याच खातीर आयज ताका आमी मान दिता जाल्यार देवाक ताच्या जिविता पासत दिनवासता जाल्यार मागुया. देवान ताका वालताराचो मान फावो करूंक आनी आमी ताची देख घेवन आमच्या जिवितान देवाचे नीज गोवाय जावूंक ह्या संवसारांत. आनी चुकलें देखून त्याच देवाचे बोगसोळे मागून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia kaklutko. Somia kaklutko. Mój man deva sorgi ani shantita chaiska sonsari. Mój man deva sorgi ani shantita chaiska sonsari. Sorvespora deva sorgichagaya, sorpodveda deva baba. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka din vastam. Tuja torvoivova paso, ami tuka vakantam. Mój man deva sorgi ani shantita chaiska sonsari. Mój man deva
उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी पवित्रात्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया बो मोगाळ बापा कोश्टा अडचणीक सांपडलेल्या तुझ्या चाकरांची मागणी तू सदांच काकुटीन आयकोताय तुझ्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोषान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करदेवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान अब्राहमाक भासावणी केली तेन्ना एक सोपूत घेतलोलो आनी आपणा व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलोलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी संसद इस्पा भायर वाडटली. आनी अब्राहम थीर रावलो देखून देवान भासयलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेता तेन्ना आपणा कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेता आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपली येवजणे विशीं आपली खोशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावणेच्या दायजांक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती भासावणी सोपूत घेवन थीर केल्ली. म्हणटच आतां बदलूंक जायना तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसा. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या बोरवांशाचेर आमचें मन गोट लावन दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा. हो बोरवांचो आमच्या जिविताचो गोट आनी थीर नांगोर, जंय जेजू मेल्किजेदेका परी सासनाक महायादनीक पोड्ड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा, थंय पर्यंत त्या पवित्र स्थानान तो पावता. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता म्हणुया. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळे मोच्या कालसान सर्वेस्पराक दिनवासता.
सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचलीं व्हरतीं तांचेर संतोसतात आनी ती नियाळची. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासनांक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. ती सगळीं शाणी ताची वाखाणी तोपता नितिकाली. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Kuriba boy, goshi sokli. Zorek wotan, rauleawami. Kitle more, kitle sobi, sobi. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालेची मारिया सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातोर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पडले जाल्यार दोवी आंगावली नेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या स्वाम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खूंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक तुवें आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक तूं सोदताय? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खूंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणगे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं सोडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सुमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक कशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मानियावूंत पादाग्नेल आयच्या दिसाक ताची आमी एके तरेन परब समरुमता तेन्ना भक्तीपणान
9 दिसांची तयारी आमी केली आनी आयच्या दिसा आमी तो मेल्यार 9 आनी 3 वर्सां भरतात ते आमी समरुमता गणगणान वर्साच्या वर्साक वळे भक्तीन दबाज्यान आमी हे नवेन आनी परब करतले पूण अंदूच्या वर्साक ही महापिडा आमचे सवे आयिल्ल्यान ही आमी ल्हानविकायेन कशी करूंक पडल्या कोविड-19 ह्या दिसांनी सगळ्यांक एके भाशेन भिरांत हाडटा पूण तरी आसतना सगळ्यांक आमकां बकरून जेजूच्या पाटलावदारांत हो बोरवासो उदेता आनी बोरवासो जावन आसा तोच जेजू आनी ह्याच खातीर आयज हे परबे समयार आमी हो विशय विचून काडला तो म्हणल्यार मान्यावंत आग्नेला परी कठीण काळार बोरवाशाची गोवाय जावुया प्रितीच्या भवरेन भयणो भाग्योंत मान्यावंत आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीन जाल्यार आमच्यांनी ताचे कडले जायते शिकूंक जाता पूण आयच्या दिसा हांव फकत 3 ताच्या जिविताच्या गुणाचेर बरवाशान तो कसो जियेलो ते हांव नियाळूंक सोदता पयले सुवातेर आग्नेल बोरवाशाचो जेजूचो पाटलावदार बोरवाशाचो जेजूचो पाटलावदार प्रितीच्या भवरेन भयणो आग्नेल 1869 वर्साक जल्मलो 11 वर्सांचो आसतना ताचो बापूय संपलो 13 वर्सांचो आसतना ताची आवय संपली हे भुरगी पिरायेर अनाथ कसो तो निराशी जालो काय ना निराशी जावंक ना 1890 वर्साक पाद्री जावपाचे ताका अपोणे आसा दिसले आनी ह्या खातीर रायतूरचे सिमिनारीत तो भितर सरलो 1897 वर्साक मिस्योनार जावंक मिस्योनारी पाद्री जावंक पिलार संस्थेन तो भितर सरलो प्रितीच्या भवरेन भयणो आग्नेलाचे आख्खे जिवीत आमच्यांनी म्हणूंक जाता बोरवाशान बोरलोलें जिवीत आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी तो नदर मारीन जाल्यार आमकां मारिया आनी जेजू मदें जाल्ल्या भासाभासाची संवादाची खबर मेळटा जेजू कुर्सार मेलोलो तिणें पडयलोलो निराशी ती जाल्ली जेजूचो नीज पाटलाव तिणें केल्लो कित्याक जेजून तिचे वेले देवचार काडलोले आनी आतां मेले उपरांत लेगीत ताका फोंडांत घाललो थंयसर लेगीत ती ताचो पाटलाव करूंक सोदता पूण निराशीपण भोगता कित्याक फोंडाशी गेल्यार फोंड डीत आहा कोणूच ना फोंडांत आनी ह्या वेळार निराशीपणान ती त्या बोडव्या लागीं आयकता निराशीपणान समजता तो माली म्हणून आनी शेकीन जेन्ना जेजू आपणाची वळख करून दिता तेन्ना तिका केदी व्हडली खुशालकाय राबोवनी म्हणगे गुरुजी म्हूण ती ताका उलो मारता बाबरान भयणो बोरवाशाचो जेजूचो पाटलावदार जावंक आग्नेला लागीं 2 मुख्य हत्यारां आसलीं पयले सुवातेर मागणे दुसरे सुवातेर पवित्र संस्काराशी वेळ सारप मागण्यान आपलो वेळ सारतालो मागण्यान आपलो भावार्थ थिरायतालो मागण्यान आपले संबंध देवा थंय गोट करतालो मागण्यान देवाची खुशी आपल्या जिवितांत ओळखून घेतालो तेच परी पवित्र संस्काराचो ताका चड मोग आशिल्लो कितलोय वेळ पवित्र संस्कारा मुखार रावूंक
तो फाटी सरून आशिल्लो. प्रितीच्या बाबरान भयणो, भाग्योंत मान्यावोंत आग्नेला भाशेन जेजूचे बरवाशाचे पाटलावदार जावूंक आयज आमकां उलो आसा. बोकरून ह्या कोविड-19 कोरोना व्हायरस पिडेच्या काळार आमकां हो बरवासो चड आनी चड गरजेचो. आनी ह्याच खातीर आमी वेळ सारुया आमच्या मागण्यांत. घडये ह्या दिसांनी आमच्यांनी परम संस्कारा मुखार वचूंक शकचें ना, आमकां मेळचें ना. तरूय आसतना आमचे खासगी मागणे, आमचे घराबीक मागणे, आमचे दुसऱ्यो मागण्याच्यो चाली आमी फुडें व्हरुया. दुसरे सुवातीर आग्नेल बोरवाशाचो गवंडी यादलीक जाल्या उपरांत ताच्या वडिलांनी आनी बिस्म साहेबान ताका गवडीक वावर करूंक कुमटा आनी सांवड्डे धाडलो. भलायकेन तो तितलो व्हड बरो नाशिल्लो, तरी आसतना एक बरो मिस्योनार गवडी जावंक तो वावुरलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मारिया माग्दलेन मिस्योनार जालोली दिसून येता. आपूण जिवंत जाला म्हूण आपल्या शिसांक सांगूक जेजू तिका धाडटा. आनी मारिया माग्दलेन जरूय तिका खुशी आशिल्ली, जेजू सांगाता आपलो वेळ सारूंक, जेजू सांगाता आपले जिवीत सारूंक, तरी आसतना ती रावना. वेता जेजून तिका दिला तो वावर, वच आनी म्हज्या आपोस्लांक आनी शिसांक सांग हांव जिवंत जाला. आनी मारिया माग्दलेन वेता आनी जेजूची बरी खबर मनशांक परगट करता. प्रितीच्या बाबरान भयणो, बोरवाशाचो जेजूचो गवडी जावूंक आग्नेला लागीं 2 हातयारां आशिल्लीं आनी 2 हातयारां ताणें वापरलीं. ती म्हणल्यार पयले देवाचें उतर. तो देवाचें उतर खतखत्यान परगट्टालो. मनशांनी जिवीत बदलूंक, भाग्यवंतपणाची वाट धरूंक, लोकांक समजता ते भाशेन देवाचें उतर परगट्टालो. खरें म्हणल्यार प्रितीच्या बाबरान भयणो, 19 नोव्हेंबराचे रायतूरचे सिमिनारींत जेन्ना तो प्रवचन करतालो असल्या पुलपित्राचेर, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे वेस्पराक, तेन्ना देवाचें उतर परगट्टना ताका काळजाचो आताक आयलो आनी दुसऱ्या दिसा आपल्या कुडींत तो अंतरलो. एके तरेन आमच्यानी म्हणूंक जाता ताणें आपले जिवीत देवाचे उतर परगट्टना सोंपयलें. दुसरे सुवातीर एक बोरवाशाचो गवडी कसो सेवे चाकरेचो तो मनीस जालो. जरूय भलायकेन उणें आसलो, तरूय ताणें गवडीक वावर जावं कुमटा जावं सावर्डे उर्बेन आनी नेटान केलो. गोरचे वता सवे सदांच तो दोयाळ आशिल्लो. कोण म्हणटालो ताचे लागीं तर तांकां फूल दिवूंक जाय नासलें जाल्यार एक फुलाची पाकळी लेगीत तो दितालो. सदांच एवेलेबल, सदांच तो पोरजेच्या बरेपणा खातीर आजीर आसलो. आनी ह्याच खातीर तो म्हणटालो क्रिस्ती तत्वांची बुनियाद जावन आसा ल्हानविकाय. आनी आपले आख्खें जिवीत ल्हानविकायेन ताणें सारलें. गवडीक मुडयारीपण ल्हानविकायेन ताणें फुडें व्हेलें. निराशी जाल्ल्याचो तो बोरवाशाचो गवडी जालो. आनी तिसरे सुवातेर आग्नेल बोरवाशाचो बुध दिनार. बोरवाशाचो बुध दिनार. प्रितीच्या बाबरान भयणो, जेजूच्या मरणा उपरांत आपोस्तलूय निराशी जाल्ले. थोडे जाण आपल्या आदल्या वावराक गेले,
पूण मारिया मागदलेन ताचो बोरवासो जिवो करता. तांकां वचून सांगता, हांवें सोमयाक पडयला, तो जिवंत आसा. निराशीपण ताचे वयले पयसायता, नव्यान बोरवाशान तांकां जागयता. बोरवाशाचो बूध दिनार जावूंक आग्नेलान 3 वाटो दवरल्यो. पयले सुवातीर आपल्या गवळीक वावरांत आग्नेल गरजेत वताचो आनी निराशी जालेल्यांचो बरवासो जालो. कोणूय ताका भेटलो जाल्यार, कोणूय ताका मेळ्ळो जाल्यार तांकां तो ह्या बोरवाशान जागयतालो. निराशीपण दुर्बळकायेचे, निराशीपण पिडेचे, निराशीपण दुसऱ्या कारणाचे आपल्या बऱ्या उतरा वरवीं, आपल्या बऱ्या स्वभावा वरवीं, आपल्या बऱ्या करण्या वरवीं तो बोरवासो ह्या मनशाक दिवंक वावरतालो. दुसरे सुवातीर संदान संस्कारांत पातक्यांचो तो बोरवासो जालो. कितलो वेळ कुमसरोरीत तो बसतालो कुमसार आयकूंक. आनी अशें म्हणलेलें आसा, जेन्ना तो पिराचीत दितालो आनी तो कुमसार जावूंक आयलोलो, तो ताका सांगता, पातीव हे पिराचीत म्हज्यान पाडूंक जायना. तेन्ना तो खंय ताका सांगतालो, हे मागणें कर, जेजू हे प्राचीत म्हजे लागीं पाडूंक घडोना, म्हज्या नांवान उपकार करून तूंच तें कर. तांकां बोरवासो दितालो. निराशीपणान तांकां घरा धाडिनाशिल्लो. जायना पिराचीत पाडूंक, तरी आसतना जेजू तुज्या सांगाता आसा, हो बोरवासो त्या पातक्याक तो दितालो. आनी तिसरे सुवातीर यादनिकांक आनी सिमिनारिस्तांक तो बोरवासो जालो. प्रितीच्या बाबरान भयणो, रायतूरचे सिमिनारी जेन्ना निमाणी आपली वर्सां ताणें सारली एक ओथमीक गुरू कसो, तेन्ना तो सिमिनारिस्तांक बरे पाद्री जावूंक तो आदार दितालो. त्या काळार आनी आतां आमी ताचे कूड आसा तें एक ल्हानसो म्युजियम केला. ताचे कूड कपेलाक तेकुनूच आसताले आनी त्या कुडांत तो जाय तो वेळ कपेलांत सारतालो. आनी हे भाशेन भुरग्यांक, सिमिनारिस्तांक, पाद्रेक लेगीत आपल्या साद्या जिविताचे पूण खोल भावार्थाचे आनी मागण्याचे जिवीत तो उतरांनी न्हय जायत पूण आपल्या जिवितांतल्यान परगट्टालो. प्रितीच्या बाबरान भयणो, आयज आमी थोडी हांगासर एकठांय जाल्या मान्यवोत आग्नेलाचो उगडास करूंक, ताका मान दिवूंक आनी देवा लागीं मागूंक, ताका आल्ताराचो मान फावो करूंक. पूण अदीक करून ताच्या जिविताची देख आमच्या जिवितांत भितर काडुया. बोरवाशाचो मनीस तो जालो आनी बोरवासो आपल्या जिवितांतल्यान ताणें परगटलो. जाल्यार आमी करून ह्या कठीण काळार बोरवाशाची मनशां जावूंक आनी आमच्या जिविताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी जेजूचेर बावाट धरून बोरवाशाचे गोवाय जावूंक वावुरुया अशें जावं. उबी रावुया आनी ह्या वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आनी करून आमची मुख्य गरज मान्यवंत आग्नेलाक आल्ताराचो मान फावो करूंक आनी आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, आमचो विस्म साहेब फिलिप नेरी, सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी पाद्री म्हत्वाच्यांनी तांणी सगळ्यांनी आपल्या मिशनरी आपोवण्यांक विस्वासी रावूंक
आनी लोकां मदें बोरवोसाची बी ओपूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगल्या आमच्या राजकारबारी आनी नागरीक फुडाऱ्यांनी आपले जाणवायेन आनी एकमुतीन थाराव घेवन कोश्टवतल्यांक नोकरी आनी घरां नासलेल्यांक तांणी आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जो लोक कोविडाक सापडून निराशी जाला, जी आपल्या जिवाक वाचल्यांत, तांणी आपलें जिवीत जेजूक भेटोवंक तांकां आपल्या जिविताचो अर्थ मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जायतीं आमचीं भाव भयणां जाणीं आपलें जिवीत कोश्टवतल्यांचे सेवेक भेटयलां आनी ह्या पोरी जेजूचे नीज मिशनार शीस जाल्यांत, तांकां खुशालकाय आनी शांती मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगळीं आमी मानिवंत आग्नेलाच्या भक्तांक देवान आमकां तो आमच्या दिसपट्या जिवितांत सदन आसा म्हूण वळखून घेवंक अदीक करून एकसूटपणान कश्ट त्रास आनी दुबाव वेळार ताचो बोरवाचो अणभवूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. मान्यवंत पाद्री आग्नेलाक आल्ताराचो मान मागतना आमच्या जिवितांत आमी सगळीं भाग्यवंतपणाचे वाटेर आसात म्हूण आमकां उगडास कोर. आनी भाशेन आमचें जिवीत बाबार्थान, बरवाशान आनी मोगान बरलोलें जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bangar naka rupe naka आपल्या खालसा सोवे वोपून जेसू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा कुशी कुरीस लेगून मोगान वेंगून जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीज मागता. जेसू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोचें बापाक ओमता. जेसू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोचें बापाक ओमता.
मुशा बाबरेन भयणो आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा व्हडा मोगान आमकां मोरणांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तुका तूं कोणवाळयेन मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाचे देवा सोर्वकाळेन सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनेक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना. तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorvespor Sordani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सोर की तुका सोय सोय. उत्सोर की तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सोर की तुका सोय सोय. उत्सोर की तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्च. नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचे मोक्षण मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशां बासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. जे मुखार लोकांची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यादनिकी मोठवाशी आनी लौकीक बाबा भयणां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां जिश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागेवन जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागवूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. सगळ्या वेळार सगळे स्वातेर सगळे परिस्थितींनी मान्यवोत आग्नेलान देवाचेर बाबार दवरलो, बोरवासो दवरलो आनी मोगान तो जियेलो. आमी आमच्या जिवितान बापाची मोगाड भुरगीं म्हूण बाबार्थान मानून घेवन येतोल्या परिस्थितींक बोरवाशान फुडो करूंक आनी मोगाचे जिवीत एकामेका सांगाता आमी जियोवूंक जेजून शिकयल्ले मागणे बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इगराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां जुदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओच तो जेसू जाचो पाटलाव आग्नेलान केलो, आपले जिवीत ताका समर्पिले. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणात वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसू सोडवणारा तुकलेक सोशे सांगे तोशे आमी तुका आमची गरज जेसू सोडवणारा तुकलेक सोशे सांगे तोशे आमी तुका मेळागो साक्षीको उकेलोल्यांचेरो तानेलोल्यांक पिवो पिडेवंताकीरा urgevontakala duke salyang buswo ular karzambawo duka amshi goros duka amshi goros Jesus soडवणारा तुकलेक सोशे सांगे तोशे आमी तुका आमची गरज जेसू सोडवणारा तुकलेक सोशे सांगे तोशे आमी तुका ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें बो अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका मोगाची वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुकाच एकवटां तुजे सरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा आमेन. उबी रावुया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोड दिवन गोठाय दिताय. ताचे वरवीं आमचोय सासण्याच्या सुखाचो बरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. उपकार कळोवचे आदीं दोनूच दिनवासनेची उतरां. बो मानेस्त पाद्री आलेश मेनेझीस रेतोर रायतूचे सिमनारीचो आयज 93 पुण्यतिथीच्या दिसा हांगासर मिसांत मुखेली कसो भाग घेवन करीत भाशेन आमकां पवित्रतायेन मिसांत वांटो घेवंक तुवें आदार दिलो देखून तुका आमी आभारी. तेच बराबर विशयाचेर नियाळ करूंक बरे भाशेन आमकां सोयेक दिलो आनी हो नियाळ आमकां फळादीक जावं म्हूण आमी मागता. मान्यावंत आग्नेल
आनी रायतूरचे सिमनारी मोदें गोट सोयरीगोत आसा आनी हे स्पोस्ट करून पादालेशान आपल्याच्या प्रबोचनान कळीत केलां. एके वाटेन आमी तुमकां परबी दिता तुज्या मार्गदर्शनान पाद्रागनालाचो कुवाड तुवें पवित्रतायेन राखला आनी सांबाळला आनी तुज्याच मार्गदर्शनान तो कुवाड पाद्रागनाच्या जिविताच्या चित्रांतल्यान तुमी तो नेठयला आनी एके भाशेन पाद्रागनालाक आजून सिमनारींत जिवो दवरला. आमी मागता आयज तुमकां तुज्या ह्या बारादीक वावरान गोंयचे पवित्र सभेक पवित्र आनी भाग्यवंत पाद्रीचे आकारणेंत तोच तुमकां गोठाय आनी बळ दिवं. तेच बराबर दर एका शिक्षकाक तांकांय उजवाड आनी पवित्रतायेन हो तांचो वावर चलोवंक गोठाय जावं आनी सिमनारिस्तांक हे कुवार्थांतल्यान पाद्रागनाची पवित्रताय ही स्पिरिच्युएलिटी मे कंटिन्यू टू शायन इन देम. हे फुडाराक आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांतांत पाद्रागना वरवीं भाग्यवंत पाद्री गोंयचे गोवडी कशें आमकां फावो जावं हें आमचें कालती मागणें. उपकार जो मेळ्ळा ताची कळवणी शेल्टन रॉड्रिगेस नाबिलितान कळीत करता. म्हजे पोतिनीक SVT ताकी कार्ड दिया म्हणलेली पिडा जाल्ली. हे पिडेक लागून तिचे हार्ट बिट्स चड फास्ट जाताले. दोतोरान तिका कॅथेटर एब्लेशन हो ट्रिटमेंट सुरू केलो. हो ट्रिटमेंट तिका बऱ्याक पडलो पूण एका सुमानान आमकां गमलें की म्हजी पोतीन गर्भेस्त आसा आनी भुरगें कुसव्यांत आसतना म्हजी पोतीन वो ट्रिटमेंट चलतालो आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक मारेकार वो चड कोर रेज पडले आसतले. तिच्या गॅनकॉलिस्ट आनी हार्ट स्पेशलिस्टान आमकां सुचयलें प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करूंक, अबॉर्ट करूंक. म्हज्या पोतिनीच्या ट्रिटमेंटाक लागून कुसव्यांत आसलेलें भुरगें डिफॉर्म वो ओपांगूल जल्मूंक शकता. आमी निराशी जाल्या आनी ह्या आमच्या आकांताच्या वेळार आमी मान्यावो ताग्नलाक उलो मारलो आनी बाबार्थान ताचें नोवेन सुरू केलें आनी दोगांयनी येवजिलें की आमच्या भुरग्याक अबॉर्ट करची ना. सदां आमी दोगांय मान्यावो ताग्नलाच्या नोवेनाचें मागणें करीत रावलीं. आमी मागताले पाद्रागनालान आमच्या भुरग्याक तूं राख आनी आमकां एक नॉर्मल हेल्थी भुरगें फावो कर. आमी खरेंच देवाक दिनबासतांव आनी बाकाणटांव. देव आपल्या विंचलेल्या वरवीं खरेंच विस्मितां करता. आमकां एक नॉर्मल आनी हेल्थी बाय जल्मले. आतां आमी सदांच मान्यावो ताग्नलाचें मागणें करता आनी देवाक दिनबासून आनी ताका बेगीनच सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता. हे बाबा भयणी बाराबर तांच्या बाबार्थान हें देणें तांकां फावो जालां. आमी देवाक दिनबासता आनी बाकाणटा. किरीत भाशेन मागूंक लायलां क्रिस्टी सनाया गोम्स तिचे भलायके पासत, प्लासिडो रॉड्रिगेस भलायके पासत, नाफिसा मिरियम डिसुजा हें सुपुल्लें भुरगें काल हांगासर आयिल्लें. दर म्हयन्यांक ह्या भुरग्याक ब्लड ट्रान्सफ्युशन जाता. रगत कुडींत जायना देखून दर म्हयन्याक क्रीत भाशेन हांगासर
पाद्रागला वरवीं ती मागूंक आयली हे आमच्या भुरग्याक पेखोवणी फावो जावं तर हे सगळे दिनभास आनी आमची इंतेसांव आनी तुमची इंतेसांव मनान धरून आमी आतां नोबेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे सर पदवीदार देबा आमच्या सर्गीच्या बाबा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनभाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी हो चोऱ्या लिगून करून दाखयताय म्हूण मानता हांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या मोत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनभासता हांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या मोत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता हांव. तशेंच आतां मान्या मोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें आमी बाबार्थान मागूंक आयल्या हो मागता हांव ओगेपणान तीर ओकोण बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणे ओ गणीत काकुदीच्या देवा सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्या बोत आग्नेलाक मानेवोन तागनेला सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर फावो खोर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी उगोड पुरगोटणे उदेशी हे आमी मागता हे आमी मागता आमच्या सुमया आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. आमेन. पिडेबोंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाड आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कावतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तिरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभव हे परी बाबा भयणीच्या एकवटांत ती सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ इश्टानो आमी पिलारची संस्था सेप्टेंबराचे 26 तारखेर हे वर्साक आमच्या सर्व वडिलांच्या उमेदीन फादर सबस्त्यो मास्करनाच्या उमेदीन आमी यूट्यूब चॅनल सुरू केल्लें. आनीक ह्या यूट्यूब चॅनला वरवीं फाटले 2 म्हयने आमी सुमार 40 जावं धर्मीक जावं मिसां व दुसरे व्हिडियोज आमी अपलोड केल्ले आसात. आयज आमी आनीक एक पाद्र आग्नेलाचे कांतार रिलीज करूंक सोदतात. ह्या कांतार पवित्र सभेचेर आदारलोले आसा, पिलारचे संस्थेचेर आदारलोले आसा, पाद्र आग्नेलाचेर आदारलोले आसा. आनी हे कांतार किरीत भाशेन तयार करूंक आमचो भाव फादर डॉमिनिक आल्वारीस हाणें लिरिक्स आनी म्युजीक घातलेले आसा.
हे कांतार म्युजीक रिअरेंज केल्ले आसा म्युजीक रिअरेंज केल्ले आसा जो फर्नांडीस यू केतान. डिरेक्ट केल्ले आसा आमचो भाव जो आमचे मदीं आसा मायकल ग्रेशियस. सिनेमाटोग्राफी दादा धीरज शिरोडकर. आनी एक कांतार गायलोले आसा आमच्या भयणीन लुलू फॉर्तीस जी आमचे मदीं आसा. फ्रीज लाव जो दुबय आसा. आनीक आमचो भाव फादर कार्सन. हो सगलो प्रोजेक्ट ह्या कांताराचो फादर अग्नेलाच्या कांताराचो प्रोजेक्ट आमचो भाव फादर नोएल मेनेजिसा वरवीं सगळे तयार केल्ले आसा. आनी जिरूल आमचो भाव फादर एल्विसान हे तयारींत हातबोट घातलेलो आसा. म्हणटूच आयज आमचो मुख्य याजक आमचो रेक्टर राशोल सेमिनारीचो फादर एलेक्स मेनेजीस जाका आमी मोगान फादर आलिश म्हणटात. आनी आमचो फादर टोनी जो ह्या पाद्र आग्नेलाच्या वावरान जायतो मिसळ आसा. जायतो आपलो ध्यान मन घालून पाद्र आग्नेलाच्या वावरान वाव उरता. पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन पयले सुवातेर आमच्या भावाचेर फादर टोनीचेर आशिर्वाद आसचो म्हूण आमचे मागणी. जाल्यार आयज आमचे हे दोगूय यादनीक भाव फादर रेक्टर राशोल सेमिनारीचो आनी आमचो वायस पोस्टुलेटर फादर टोनी ह्या नव्या ह्या गिताचे रिलीज ते कोत्तेले. हांव मागता तुमचे ताई प्लीज हेल्प अस इन दीस रिलीज.
मोगाळ इश्टनू हें गायन हांव सुपुरलो आसतना तेन्ना तावन आयज पर्यंत आयकता आनी जितले फावटी हांव आयकता म्हजीच उमेद वाडटा आनी चोडटा. आयज नव्यान हें कांतार पळोवन आमचो भाव फादर नोएल आनी फादर एल्विसान जायतो तोकोस घेतलो. पूण आयज आमी किरीत भशेन पिलार सोस्तेच्या नांवान दिनवासतात आनी देव बरें करूं म्हणटात आनी फुडें आपयतात आमच्या भावाक फादर डॉमिनिक आल्वारिसाक, जाचें म्युजीक आनी गीत ताचें तें. ताचो मान सन्मान करूंक फादर डॉमिनिक आल्वारिस, if you could please come ahead. Thank you so much for all that you are doing for the society. May God bless you. हे वेळार आपल्या मधुर आवाजान हें गीत गायलेलें आमची भयण लुलू फळतेस हांव फुडें आपयतलो आसलो. ह्या गिता वरवीं तुज्या ताळयांतल्यान तुवें सोबिताय आनीकूय वाडयलेली आसा. सोस्तेच्या नांवान तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भाव मायकल ग्रेशियस जाणें जायतो तोकोस घेवन हें आखेंच कांतार डिरेक्ट केल्लें आसा. हांगा तुवें वचून हें तें करून जायतो तोकोस घेवन बरी भशेन केल्लें आसा. आयज पिलार सोस्तेच्या नांवान आमी ताकाय दिनवासतात. जेरूल आमचो भाव फ्रीज लव जो दुबय आसा ताणेंय गीत गायलेलें, ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी बरोचभर आमचो भाव फादर कासन आपल्या आवाजान आनीकूय हें गीत गाजयलेलें आसा. पिलार सोस्तेच्या नांवान फादर तुकाय आमी दिनवासतात आनी फुडें येवन तुजोय मान सन्मान आमी करूंक सोदतात. थँक यू सो मच. आनी भाशेन इश्टनो हें गीत आमी तुमच्या भावार्थांत आनीकूय तुमी वाडटले म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. Bappa priticia, magda tuj porza, bagoya mas somestaciasha, altara tsoma, bagor tuj bokta, badragne la kamcha priti baba, Bappa priticia, magda tuj porza. Bagoya maso mestaciasha, altara tsoma, bagor tuj bokta, badragne la kamcha priti baba. Tomorrow is the memorial day of Venerable Father Agnello, and I'm in Anjuna, outside his house, where he was born. Thousands would have flocked to Pilar on November 20th if it were not for the lockdown. Instead, the Konkani Mass will be broadcast at 7 a.m. and the English Mass will be broadcast at 6:30 p.m. A missionary gives hope. If he has 100 sheep
and one goes away, he goes after the one. There is a hope for everyone. Jesus died, but he rose again. With Jesus, there is always light in the darkness. With such hope, we celebrate the 93rd death anniversary of Venerable Father Agnello as a spiritual director at Rashol. He was an inspiration to the seminarians to be missionary disciples and harbingers of hope. So many come up to Pilar to testify to the wonders he has worked for them in their lives. He is a ray of hope for so many of us. Today, Bishop Theodore Mascarenhas, who last year celebrated the solemn Mass in the Cathedral of Ranchi on the day of Venerable Agnello, speaks. My dear brothers and sisters, the ability to pray, to do good works, and to be virtuous are gifts of God to us. The words of Venerable Father Agnello de Souza, whose death anniversary we celebrate with great joy and gratitude. A member of the Missionary Society of St. Francis Xavier, or the Society of Pilar, he was a missionary par excellence. A missionary who was a witness of hope. Through his prayer life, he edified many people, showed them the way to God, the right way to hope. Through his good works, he brought help and aid to the poor. Those who saw poverty as a darkness found help in him. And through his virtuous life, he led men on the path of salvation. In this world which looks dark and terrible to us, in COVID times when hopelessness reigns around us, when poverty and marginalized people feel the pinch of rising prices, injustices and exploitation, Father Agnello is a model of a missionary who is a witness of hope to our people. Let us imitate him. Let us follow him to be men of and women of prayer, people who do good works, and those who live virtuous life. Thank you. God bless you.